सोमारा केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टरान मुख्यमंत्री आणि हेर मंत्र्यांसयत बसका घेतली। ते वेळार गोयात न्यूक्लियर प्लांट घालपाविशीं केंद्रीय मंत्री उलयलो। यहाँ अपना कोई जनरेशन का प्लांट शुरू हो, इस बारे में भी हमारा विचार हुआ है। खास करके यहाँ और तो स्कोप नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट के बारे में जरूर चर्चा हुई है। आगे चलकर अगर यहाँ से डिमांड आएगी उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। केंद्रीय मंत्र्याच्या ह्या वक्तव्या उपरांत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्यो खर प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात। गोयात न्यूक्लियर प्लांट घालप म्हळ्यार गोयची पुराय तरेन वाट लावप, काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फरेरा उलयलो। This is clearly a roadmap to finishing Goa. Whilst on the one hand, the government of Goa itself is fast-tracking the complete destruction of Goa, the setting up of a nuclear power plant will put the final seal on the lid to Goa's destruction. कसलोच विचार करिनासतना आणि कोणाबरोबर चर्चा करिनासतना उखल्ली जीब लायली ताळ्याक असलो प्रकार गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय उलयलो। म्हाका दिसता युनियन मिनिस्टरान काडली जीब लायली ताळ्याक अशें खूब मंत्र्यांची जी प्रथा आसा ती फॉलो केल्या। कसलोच विचार हाजेर करूंक ना आनी कोणा बरोबर डिस्कशन करूंक ना। हांवें आयकलां ते भशेन जेन्ना हें सांगलें, जेन्ना बाब खट्टर उलयलो तेन्ना ताणें म्हणलें की गोंयांत इलेक्ट्रिसिटी आपूण कांय प्रोड्यूस करीत ना, म्हणटकच तुमी कितें करूंक शकता, थर्मल करूंक शकता। सो थर्मल ना म्हूण सांगलें ताणें, थर्मल ना मागीर न्युक्लियर म्हणून सांगलें। सो अशी इजी अशी कॅव्हेलियर मेथड म्हणून जो आहा पळय, कॅव्हेलियर स्टायल तुजी, अशें ओगीच विचार करनासतना उलोवप, तसलो म्हाका दिसता हो विशय जाल्लो आहा। आपान न्यूक्लियर प्लांटाचो खर विरोध करीत गोंय सरकार उरिल्ल्या जमनीची वाट लावंक सोदता। न्यूक्लियर प्लांटा परस सोलर प्लांट हाडचो अशें विधान अमित पालेकरान केलां। असल्या प्रोजेक्टाची गोंयांत गरज ना। गोंयांत आज सरकारान डेव्हलपमेंटाच्या नांवान फूल गांव डिस्ट्रॉय केल्या, घरां डिस्ट्रॉय केल्या। अशें आसतना गोंयची उरिल्ली जमनी आसा ती हातूंत कित्याक डिस्ट्रॉय करता? सोलर पावर करा। Goa being a very small and land oriented with a coastline, and Goa's tourism is based on this coastline. So हे सगळें आसतना जरी तरी आमी एक बॉम्ब हाडटाय आनी हिंग हे प्लांट बसयताय, जे डिसएडवांटेजीस इन केस ऑफ अ फेलियर, कितें एक्सप्लोजन जाता, तेजे जे न्यूक्लियर जे रेजिड्यूज आसताय, जे वेस्ट आसता, न्यूक्लियर वेस्ट आसता, तेजी मॅनेजमेंट आमकां सारको आसपाना हिंगा। इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट फॉर गोवा टू हँडल दीस कायंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। कारवारात कायगा न्यूक्लियर पॉवर प्लांट आसतना गोंयांत न्यूक्लियर प्लांट कित्याक? आरजीचे फुडारी विचारतात। हांगा कारवाराक म्हणजे ऑलमोस्ट गोंयच्या बॉर्डरी वयल्यान 40-50 किलोमिटराचेर ऑलरेडी थंयसर कायगा न्यूक्लियर पॉवर प्लांट आसा, तो जाता। मागीर थंयसर जैतापूर रत्नागिरीन एक प्लांट तयार जाता ऑलमोस्ट 100 किलोमिटराचेर। जाल्यार गोंयांत कित्याक हांकां प्लांट जाय? कसल्या कारणान? म्हणजे कितें करपाक तुमी सोदता? म्हणजे सामकेंच होलसेल रेटीन गोंय तुमी विकला ते विकला, फायनल आमकां सामकेंच डिस्ट्रॉय करून उडोवपाक सोदता तुमी? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।